होळी हो रंगांचो उत्सव, मात हालींच्या काळात रंगात केमिकल मिसळपाक लागला। वाळपय फाटली 5 वर्सां जाली फळां फुलां झाडां पेडां पासून होळयेक सैमीक रंग तयार करतात। आरडीएक्स गोवा खातीर भुईपालच्यान निलेश परवार। गेल्या 5 वर्सांपासून होळी खातीर रंग करपाचें म्हाका भाईन मार्गदर्शन करपा खातीर सचिन मदजेचो हेल्पान म्हाका हें मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी तेज्या उपरांत हे रंग करपाचें ठरयलें। बाजारांत मेळटा ते कॅमिकलचे रंग आनी हे हांवें केल्ले ऑर्गेनीक कलर। हे ऑर्गेनीक कलर हे झाडांच्या पानां फुलां फळां बियां हेंचो वापर करून केल्लो आसा। हेच्या खातीर हांव केसरीच्या झाडांच्या फुलांचो उपयोग करून हांवें आमच्या हे केसरी रंग तयार केल्लो आसा। हळदीचो वापर करून हळडुवो रंग केल्लो आसा। निळीचो वापर करून निळो रंग केल्लो। ही निळी झाडां स्पेशल तामिळनाडू ह्या राज्यांत मेळटा आनी थंयच्यान ती पावडर हांवें मागयली आनी हे बिटां पासून रंग केल्लो आसा। हो हिरवो रंग आसा तो आमच्या हेचे पालकची भाजी, कडुलिंबूची पानां अशी झाडांचो वापर करून चांदुड्याची पानां असं मिश्रण करून सगळे हे रंग तयार केल्लेले आसा। हे रंग करपा खातीर 5 वर्सां बरीच हांवें मेहनत घेतली। 5 वर्सां पयलींच्या आनी ह्या वर्सां भितर खूब डिफरंट येयल्लो आसा रंगान। 5 वर्सां पयलीं रंग थोडे लायट दिसताले आनी लोक घेवपाकूय पळयनासले, पण ह्या वर्सां लोकांनी जे हांवें टार्गेट 400 किलोचे दवरलेले तेज्याकून वयर म्हाका मागणी आसा। पण म्हाका एकट्याक हें शक्य ना। जितलें म्हाज्यान शक्य जाता तितलें हांव प्रयत्न करता लोकां पर्यंत पावोवपाचे। आनी म्हाका दिसता कॅमिकलचो रंग आसा हो लोकांक आतां कळत येयल्लें आसा की कॅमिकलच्या रंगान आनी ऑर्गेनीक रंगान कितें फरक आसा तो। कॅमिकलचो रंग आसा हो आंगाक जेन्ना लायलो तेज्या उपरांत तो जवळ जवळ 4-4, 5-5 दीस वचना आनी तेज्या पासून चामडीचे रोग तयार जाता आनी काही लोकांक थंडी बी जाता। पण हे आमचे रंग आसा हे खंयचेय जर रंग आमी सहज रित्या तोंडान जरी गेले होळी खेळटना जाल्यार तेजो सायड इफेक्ट कांयच जावचो ना। आनी हे रंग आमी अशे आमच्या शरिरांचेर लायले जाल्यार आमकां काडपा खातीर पाणयाची गरज लागची ना। हे रंग आसा ते काडपा खातीर जर आमी असो एक लेस किंवा कपडो जर घेवन पुसून काडले जाल्यार सहज रित्या वचपाक शकता। अशे हे रंग लोकांक जेन्ना कळपाक लागले तेन्ना लोकांनी बरीच म्हजी प्रशंसा केली। अशें काम करप खूब गरजेचें आसा म्हटलें। आनी हांव विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज केरी ह्या संस्थेचो सदस्य आसल्या कारणान तसोच पतंजली संस्था गोवा यांचो योग शिक्षक असल्या कारणान म्हाका पतंजली कडल्यान आनी आमच्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज केरी हांचे कडल्यान बरोच म्हाका सहकार्य मेळ्ळें। आतां हांव डिसेंबराच्यान ह्या कामा खातीर प्रयत्न करता जी झाडांची बियो फुलां कलेक्ट करपा खातीर। आनी तेज्या खातीर म्हाका अजीत जंगले म्हणून जो कळणे हांगासरलो रहिवाशी आसा तो आमच्या गांवांत शिकपा खातीर रावता म्हणजे हायर कॉलेजीक वयता तेजें सहकार्य घेतलें। तशेंच आमच्या घरांतल्यांचे म्हाजे आते आसा तेंच्यांनी म्हाका बरें सहकार्य केलें म्हणून हें इतलें हांवें करपाक शकलो। जवळ जवळ 400 किलो करपाचें ठरयलें पण म्हाका दिसता प्लस आतां जातलो कितलो अंदाज सांगपाक येना। पण एक 50 किलो पर्यंत तरी प्लस करपाचें म्हाजें टार्गेट आसा। कित्याक जेंच्यांनी 10 किलो मागिल्लो तेंच्यांनी 15 किलो पर्यंत अशें मागयलें। आनी हांवें गोंयांच्यान मालवण पर्यंत रंग पावोवपाचें हांवें ह्या वर्सा हें केलें। जाता तितले पयसच्यान ऑर्डर येयल्या तांकां पावयलें।